श्रेया योकार तुका आजचो विषय म्हणल्यार सारको गंभीर विषय. गंभीर म्हणल्यार इन द सेन्स तुजेरूच सगळें. तुजेर क्रिटिसिजम इतलें जाता की विचारपाची चिंतूंक शकना. तुका बुरशे गाळे घालता. आमी फेसबुकाचेर सुद्दां पळयत जाल्यार म्हाजे फेसबुकाचेर खूब येयले गाळे बी भरपूर येयले. तेजेर कशें तूं रियॅक्ट जातलें? आमी गोंयकार आनी गोंयकारांच्या तोंडान गाडयो नासतना कोण गोंयकार ना. हांव गोंयकार न्हू, सो म्हाजे हितून आसा आनी चडशे जे गाडयो बरयता आनी ते चडशे पळोवंक गेल्यार फेक अकाउंट चड आसा. कित्याक जर ते ओरिजिनल आसलेले इतल्यान तांकां हांवें ओडून हाडटले. ते सगळे फेक आसा. आनी क्रिटिसिजम अशेंय जाता की तुजे हजबंड चोर, लोकांचे हजबंड चोरूंक वयतात तूं. सो हजबंड चोर एक म्हाका पळोवंक गेल्यार तो जेन्ना कमेंट येयलो की म्हाका इतलें हांसोंक येता. लायक जर तुमची दारां उक्ती आसा, तुमकां वस्तूंची तुमचे वस्तू डिफरंट जाता आनी एक मनीस डिफरंट जाता. आयज काल लोक भुरग्यांक देखून अशी सोडटा खेळपाक आनी दोनपरां ओगी न्हिदता. तो कोण चोरून व्हरता. हजबंडाच्या बाबतींत कितें जाता, जेन्ना एक बायल आपल्या घोवाक फक्त ATM कशी यूज करता आनी चल तुका जाय तें कर पूण घरा रातचो म्हाज्याच कडेन यो, कित्याक फक्त तुज्या नांवान की म्हाजो घोव म्हाजे कडेन आसा. सोसायटीक बरो दाखोवपाक जाय की म्हाजो घोव आनी हांव घोवा कडेन आसा. सो हे खंय तरी हजबंड चोर हे वर्ड आसा पळय, कोणे हजबंडांनी चोरल्या तांकां हे चड खबर आसा. पूण आमी चोरूंक ना, आमच्यांनी मोग केला. आमच्यांनी मोग, आमी बरी फ्रेंडा. जेन्ना ताका कितें तरी अशें सांपडलें आनी जेन्ना म्हाजे ऑलरेडी तर सेपरेट जालेलेच 6-7 वर्सां तरी सेपरेटूच आसले आनी डायवोर्स बी जाल्लो. सो म्हाका अशें दिसलें कितें जेन्ना म्हाजे हांवें फोटो बिटो कोणाय वांगडा हांव घालतालें फ्रेंडा वांगडा. सो ताका जाय आसलें म्हाजे कडेन डायरेक्टली लगीन जाल्लें. तो येयलो तेन्ना हांवें ताका सांगलें की जर तूं सगळें दिवन येता, फक्त एक जोडी कपड्यान येता जाल्यार हांव तुजी बायल जावपाक रेडी आसा. मोस्ट प्रॉब्ली दादले अशें म्हणटा की एका जोडीन तूं यो, आपण तुका घेवपाक रेडी आसा. तुवें म्हणलें. पूण हांवें तशें म्हणलें तूं एक जोडून यो, म्हाका तुजे पयशे नाका. कित्याक म्हाका बी आसऱ्याची गरज आसली, ताका बी आसऱ्याची गरज आसली. कित्याक आयज काल दादले मोगाक सोदता, खरी बायल सोदता जी पयशांच्या फाटल्यान धांवची ना. सो हांगा खंय तरी दादल्यांक बी रेस्ट जाय आसता. तांकां बी अशें दिसता की म्हाजी बी कितें सपनां आसा ती पूर्ण करपा जाय. आपुणूच एकटो लॉयल कितलो रावतलो, त्या बायलेन बी आपणाक लॉयल रावपाक जाय. जेन्ना ती लॉयल्टी वयता जाल्यार खंयचोच दादलो घुटून रावचे, सुसायड करून मरचे परस तो खंय तरी आपली वाट चेंज करता. जशें की हांवें म्हाज्या पयल्या इंटरव्यूआचेर सांगलें की हजबंड एंड वायफ दो बायलांचो रिलेशन एक उदक कशें कातरल्यार कातरना, कस्सो कातरचो ना. कितली बी गर्लफ्रेंड येवं, कितले बी कितें येवं, कट जावचें ना. पूण ताका लागून तांकां वाटूच दुसरी करची पडटा. सो ती वाट तेणें आपली दुसरी पळयली. एक्चुअली म्हाका बी बरें दिसता जेन्ना कोण म्हाका हजबंड चोर म्हणटा. सी आय फील लायक हांवें एक युनिवर्साचो एक बरी वस्तू म्हणटा ती हांवें हाडल्या आनी आमी दोगांय तुमी येता पळयता पळय आमी दोगांय बरी हॅप्पी आसा. आनी दीसभर जो मनीस गाडी चलोवन भोंवता, आपली कामां करता, ताका चोरप म्हणिना. चोरप कोणाक म्हणटा, हाडलो आनी लॉक करून मारलो भितर. इज ऑन द फेसबूक, इज ऑन द इंस्टा. तो भोंवपाक वयता, आपले कामां करता, हांव म्हाजी कामां करता. सो हितून चोर जायना न्हू. पण परत तुका कित्याक पण असली टिका तुका? इट इज टिका बिकॉज म्हाका अशें दिसता संवसारान हांव एक श्रेयात आसा की कोणाचें तरी सेकंड मॅरेज जाला आनी कोणा तरी कोणाच्या घोवाक चोरून हाडला. जर बायलो घोवाक चोरूंक शकता जाल्यार म्हाका दिसता बायला पेक्षा पावरफूल आनी कोणूच ना. देर आर सो मेनी ड्रीम्स ऑफ मेनी वुमन्स. सलमान खान म्हाजो घोव आसचो, प्रायम मिनिस्टर म्हाजो घोव आसचो. हेजी मिनींग हे न्हू, थोड्यांची ड्रीम हे बी आसा की हांवूय CM कितलो बरो दिसता. सो इट इज लायक म्हाका तेंचे हे ना. पूण अशें खूब जाणांची ड्रीम आसा लायक तो कितलो बरो आसा, तो कितलो कॅपेबल आसा. एक एकट्याची इच्छा आसता. केन्ना केन्ना नेबरांच्या बायलांक जावन दादल्यांक पळयता. सो ती सगळ्यांची ड्रीम पूर्ण जायना, थोड्यांची जाता. सो दे आर द लकी वन्स जे नरकांसून भायर सुट्टा. जाल्यार
तू एक्सेप्ट करपाक रेडी ना आपूण घोवाक चोरला म्हणून कितें No. आसा You can ask my husband if you want. चोरला काय तो आपण म्हणता आपणच तुका चोरला. So I am not ready to accept this. This is our truly love. मोगाक दोळे असना हय. आणि मोग म्हणटा तो असो असता की मोगाक एजूय आसना. मोग केन्नाय जावंक शकता, कोणाकूय जावंक शकता. जर एक मनीस फुटून फुटून भितर दाबोवन 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 ताका दिसता की ना आतां आपूण डिसिजन घेतलो वॉट एवर इट इज, म्हाका कितें बी जाल्यार टेन्शन ना, पूण हांव तेजे फाटल्यानूच रावतलो आनी तेजेच वांगडा रावतलो आनी हेका आपूण कसोच हें करचो ना. हां, जर तर तेणें आपल्या बायलेक रस्त्यार उडयल्ले, भुरग्यांक रस्त्यार उडयल्ले जाल्यार म्हाका कितें नांवां दवरूंक शकताले, पूण आमी कॅर घेता न्हू. बरोबर. तेका घरान दवरून जे कितें लॉ आसा ते लॉचे हितून आमी कायद्याचेर चलोन आमच्यांनी तेंकां बी हें केलां आनी कित्याक ती तर हॅपी ना आमी बी हॅपी रावूंक शकना. बिकॉज खंय तरी ती बी एक बायल, आमचे कितें दोगांयची झगडी जाताली, तोंडाक तोंड जाताली, इट इज लोकांनी हेजो फायदो काडलो कळ्ळें. पूण लोकांक एक्चुली कितें खबर ना, तेजी कितें कर्मा, हेजी कितें कर्मा, म्हाजी कर्मा, बट वी एट लास्ट वी ऑल आर हॅपी कळ्ळें. सो लोकांक फक्त जाय कितें तरी म्हणया एका कितें तरी आमी नांवां दवरया आनी एका कशें तरी आमी तोडया, समाजान एका एक असो दाखया की हेणें सगळ्यांनी वायट म्हणटा तें हांवें एकट्यानूच केलां आनी आख्ख्या संवसारान एकटेच श्रेया आसा जी फक्त नाका जाल्ली कामां करता. बाकी सगळीं जाणां जी बोटां दाखयता ते आर द व्हेरी गुड पीपल, दे आर द सेंट. तेंच्यांनी तर असो हात दवरीत जाल्यार तथास्तू जातलो. परत तुजेर हेजेर परत येता की तेन्ना तुका कोण तरी क्रिटिसायज करता जाल्यार तूं इतलें हायपर कित्याक जाता आनी तेंचे मागीर तूं सगळेंच भायर काडटा. सी हांव एक्चुली हायपर जायना केन्नाच, हांव केन्ना हायपर जायना. इट इज लायक तुजे जेन्ना भुरग्याचेर एक 8 वर्साचें भुरगें तेजे फोटो काडून तेजें तोंड काडून तुमी एक एडल्ट्री मुवीज जे पॉर्न मुवीचे फोटोज काडून तेजेर जेन्ना तुज्या चेडवाचो फोटो लावून एक आपले ग्रुपांनी शेअर करप, पर्सनली शेअर करप, तेन्ना खंयचोच आवय जावं खंयचो बापूय, इवन फॅमिलीन कोणूय मेंबर क्रायम करपाचो एटलिस्ट हांव बॅड वर्ड्स दिता. एंड बॅड वर्ड्स आय डोंट थिंक लायक कोणाक आयकपाचें आहा तें आयकता, कोणाक आयकपाचें ना तें आयकना, बट दॅट इज माय फिलिंग्स. जे म्हाजेर तुमी खूब केले. तुमच्यांनी 4 वर्सां पयलीं पयलां आसतलें की त्या हेंच्यांनीच आरजीवाल्यांनूच कितें कितें म्हाजेर उडयलें. इवन म्हाजीच फ्रेंड, इवन वास्कोची देखून जी आसा झिंगा मामी, तेंच्यांनी ग्रुपांनी घातले ते व्हिडियोज. एक वेबसायटी वयलो व्हिडियो कोण सीएची बायल म्हणून कितें अशें कितें तरी, इट वॉज अ फेक न्यूज. ते घालून म्हाजें नांव तेंच्यांनी म्हाका टोटल निर्वस्त्र केलो, जेन्ना म्हाजी आबरू हेंच्यांनीच दवरूंक ना. आनी लोक शेअर करपाक बी फाटीं फुडें पडयना, कित्याक आख्खे गोंयभर लोक म्हाका वळखना पर्सनली. आख्खे गोंयभर लोक म्हाका तोंडाक म्हाजे फेस सारके नको. सो एट लास्ट हू नोज मी प्रॉपरली इन एंड आउट, माय हजबंड. ताका ट्रस्ट आसा म्हणून आनी म्हाजी फॅमिलीक खबर आसा म्हणून हांव कोणाचेच हितून कॅर करिना. बट असलें करप हांवें सोंसून घेतलें. बट खंय तरी जेन्ना तुजे चेडवाचें करता, खंयची आवय आनी खंयचो बापूय तुजे भुरगे तुजे कडेन आसूं किंवा नासूं, ते आवयचे काडीच न्हू कितें जाल्यार. बॅड वर्ड्स कितें, म्हाका दिसता आनी कोण जाल्यार टायम येयलो जाल्यार हांव कितेंय करपी कळ्ळें. म्हाज्या भुरग्याचेर येयल्यार हांव क्रायम देखून करपाक फाटीं सरपी. आनी तुजे सोशल वर्काचेर आमी वासपूस केली हांगा थिंगा, तेन्ना अशें गेलें की तेन्ना तूं एक जाग्यार गेली बेतूल की बनावली खंय गेली, थंय तुका जाणटे लोकांक घेराव घातलो आनी ते तुजे कडेन उलयताले न्हू, ते जाणटे लोक तुजे कडेन कितें उलयताले? सिनियर सिटीजन. सिनियर सिटीजन. हय, जेन्ना हांव थंय गेलें जाल्यार सगळीं जाणां म्हाका मेळपा येयलीं, मॅडम येयली मॅडम येयली म्हणून. बिकॉज थंय म्हाजो एक ग्रूप आसा बेतलान, एक ग्रूप आसा. देर आर ऑलमोस्ट 200 पीपल लोकांचो ग्रूप आसा म्हाजो. थंय आमी बसून उलयतकूच सिनियर सिटीजन येवन म्हाका सांगपा लागली की मॅडम आमकां अशें अशें आसा, अशें अशें म्हळ्यार आपले प्रॉब्लम्स लायक आमी दे डोंट लायक सोशल मिडिया. ते म्हणटा सोशल मिडियाचेर रावत जाल्यार आमी सगळीं डिस्टर्ब जाता. लायक आतां म्हाका ती बरी करता, कोण तांकां म्हाका क्रिटिसायज केलें की ती डिस्टर्ब जाता. थोडी आनी कोणाक बरी करता ती हें जाता, डिस्टर्ब जाता.
सो तांकां कितें जाय की आमकां एक बरोसो गार्डन पार्क एक जावचो तेंच्या खातीर आनी तेंच्या खातीर पार्क जावचो आनी मागीर तेंच्या खातीर पार्क जावचो आनी त्या पार्कान तेंचे फूल टायमपास जावचे जशें की लॉटरी गेम्स असले कितें करप आनी जे सिंगर आसा जे एंटरटेनमेंट करता तेंचे एंटरटेनमेंट जावप जशें की सिंगरांनी तांकां सिंगींग करून दाखोवप हावजी खेळप हावजीन तांकां प्रायज दिवप असलें कितें तांकां जाय आनी प्लस तितूनच ते आपले प्रॉब्लम शेअर्स करूंक शकता पळय तशें. ओके, तांचे एक्सपेक्टेशन अशें कितें तुजे कडच्यान की तुवें कसो हेल्प करचो तांकां? हाजें एक्सेप्टेशन हांव तेंचें तेंचें एक्सेप्टेशन तांकां पार्क जावो एक तेंच्या एरियान तांकां पार्क जावो खंयसर ती सगळीं जाणां बसून उलयतलीं आनी सिनियर सिटीजन चडशीं उलोवपाक वचना तांकां जाय गेमी खेळपाक आनी कितें म्हणटा ते बीसी कितें म्हणटा ते हे काडटा पळय लॉटरी लॉटरी, हावजींग. हय तांकां तसले कितें खेळ जाय म्हणून सांगताले ते मीन स्पेशली तेंचे हें आसा की तांकां पार्क जावचे तेंचे कडेन तेंच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक पार्क आसचो म्हणून सांगता ते आनी तेंच्या घराघरांनी येवन तेंची कॅर घेवची सिनियर सिटीजनाची की तुमी कशीं आसा तुमकां कितें गरज आसा काय ना केन्ना केन्ना ते ग्रोसरीज तांकां हाडपाक पयस वयचें पडटा आनी थोडी बरी आसना थोड्यांची भुरगीं तांकां गोंयान सोडून किंवा भायर गेल्लीं आसा तेंची कॅर सारकी हांगासर जायना कित्याक ती एकटी आसता थोडी आसा जी ओल्ड एज होमान घालता पूण तेच तर ती घरान दवरून तेंचे कोण एक नर्स बी कॅर करपाक दवरप कित्याक जाणट्यांक कितें जाय की ती आमी आतां पळय नेबरागेर वयता नेबरा कडेन वचून उलयता लग्नाक वयता सायबिणीक वयता आनी कित्याक वयता चवथीक वयता दिवाळीक वयता आमी लोकांगेर वयता न्हू सणाच्या दिसांनी पूण सिनियर सिटीजन जेन्ना सणान आसता कोणूच नासता तेन्ना ती चडशी डिप्रेस जाता लायक तांकां डिप्रेशनानसून भायर सरपाक लागून तांकां एक तेंच्या एवरी कॉन्स्टिट्युन्सीन आनी विलेजांनी एक एक विलेजान एक 2 विलेज काडून तांकां एक बरीशी गार्डन तांकां एक पार्क करचो म्हण तांकां एक पार्क जावचो आणि ते पार्का भितर म्युझिक आणि हय म्युझिक आसचें तांकां जाय तशें सो तेंचे डिमांडाचेरूच ते तांकां चालू दवरपाचें. पण म्हाका एक सांग हे जे कलाकार आसा हे फुकट कित्याक करतले ना तांकां आतां कॉन्स्टिट्युन्सीचो MLA आसा जावं पंचायतीनसून तेंच्यांनी चूज करचें पळय आमच्या वाड्यार कोण आसा टॅलंटेड सिंगींग करपाक डान्सिंग करपाक थोडी जादू बिदू दाखयता पळय जोकर्स बिकर्स हे ते करतात तांकां हाडपाचें आनी तांकां जितले प्रोग्राम्स ते करता तांकां म्हयन्याच्या हिसाबान तेंच्या MLAन तांकां कितें तरी दिवपाक जाय म्हयन्याचे तेंचे कितें तरी बांदून दवरपाक जाय ते उमके प्रोग्रामाक तुजे उमके म्हणून सो ते बी बिजी जातले हय आनी आतां भायल्या कंट्रीन तूं वयशी जाल्यार आतां स्ट्रिटाचेर थोडे गिटार वाजयता सिंगींग करता सो कितें तरी अशें कितें तरी एक प्रोग्राम तांकां लागून दवरपाक जाय कित्याक आमचे आर्टिस्ट खंय तरी जावं आमचे तियात्रीस आसा खुबशे तियात्रीस बी आसा नाटक करता पळय लोक ते आसा ते खंय तरी नाटक तियात्र करता पूण अशे कितलेशेच आर्टिस्ट आहा तांकां कामाच मेळना बिकॉज तेंचे कडेन फायनान्शियली हेल्प जायना प्लस तांकां सपोर्ट मेळना तांकां लागून बी गव्हर्मेंटान कितें तरी करपा जाय. आनी आतां आमचे तूं पयशे जाल्यार खारवी समाज नुस्तेकार कोळी लोक जे आसा ते कोळी लोक आसा पळय तेंच्या बोटीर कामार वचपी ते चडशे भायले लोक येतात बोटीर वचपाक भायलो लोक आसतात जाळयो तेंचे नुस्त्याचे जाळयो आयज आमी रुचीचें नुस्तें खाता पळय नुस्तें आमकां ताजें जाय आयसाचें नुस्तें हाडलें जाल्यार फॉर्मेलीन म्हणून नांवां फॉर्मेलीन घालतात म्हणून अशें बबाड पडटा सो हे फॉर्मलीन न खावपाक जाय जाल्यार जे लोक पळय बोबाड मारता चडशे आर्जीचे चडशे लोक बोबाड मारता की हे भायले घाटयांक हाडून हांगा बसयल्या म्हणून जर ते बोटीर वयचे ना ते जाळयो शिवचे ना जाल्यार आमकां गोंयकारांक जे व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणटा ते फीश आसा नुस्तें ते आमकां खावपाक कशें मेळटलें सो हे बी लोकांनी चिंतपा जाय 10 पाटी उलोवचे पयलीं हांव बी घाटी करतालें खंय तरी म्हाका बी आयज मनाक कळोन येयलें आनी म्हाका बी खंय तरी अशें दिसलें की आय फील सॉरी लायक आनी म्हाका बी गिल्ट फील जालें की हांव तांकां घाटी म्हणटा पूण तेच लोक ना जाल्यार आमचे गोंयचे ट्रेडिशनल बिजनस देखून फुडें सरचे बरोबर पळयत जाल्यार खंय तरी हेच मायग्रेंट जे लोक कर्नाटकाच्यान येयला अन्य राज्याच्यान येयला ते भोंवडेचें काम करतात ते रस्त्याचेर वयले काम करतात ते
फारीक दुखा हार्ड वर्किंग काम करता, हार्ड वर्क आसता. हार्ड वर्क आसता तेंची आमकां गरज गरज आसा. आसा तेंका आमची गरज आसा, आमकां तेंची गरज आसा. आमकां तेंचे शिवाय कांय जमपाचें ना. आमचे बिझनस कशें चलतले. आयज तूं समज एक शॉप घालता, तुका कामाक आनी तो मनीस त्याच कामाचो आसा आनी तुका तो गोंयांत मेळना जाल्यार तूं मायग्रंटाचोच सपोर्ट घेतलो. तशेंच आमी सुद्दां बिझनस कर्नाटकाक दिता, तेंच्यान ते आमकां दिता. ते आमकां दिता, आमी तेंकां दिता. दिस इज अंडरस्टँडिंग अंडरस्टँडिंग हय. तर आमी लोकांक गाटयांचे गाठी म्हणून फायदो ना. दुसरी गजाल चडशे आमचे गोंयकारांनी वोटींग कॅन्सल करून खंय दुसऱ्या गांवांनी वचून कामाक लागून रावल्या. ते आपल्या पोटाक लागून रावल्या. सो आतां हांगासर खंय तरी कायदे बी गव्हर्मेंट एकाचे दोन करता. एकट्याक एक कायदो, एकट्याक एक कायदो. तसो कायदो जावंक जायना. कायदो सगळ्यांक समान आसपाक जाय. तूं तर पोर्तुगीज आसा जाल्यार तुका हांगा वोटींग ना, इलेक्शन ना, कांय ना. सो यू तुका जर गोंयचो मोग आसा, तूं गोंयचो मोग कर. गोंयांत डिस्टर्बन्स हाडिनाका. पोर्तुगीज पासपोर्टाचेर तूं आयलें जाल्यार पोर्तुगीज पासपोर्टाचेर प्रस्न असो उरता की आतां मिनिस्टर एलेक्स सिक्वेरा आसा, ताका कशें हांगा तेंच्यांनी आजून पासून मिनिस्टर धरला. तेंच्यांनी ते काडूंक जाय आशिल्लें. एलेक्स सिक्वेरा. एलेक्स सिक्वेरा कित्याक तो पोर्तुगीज आनी पासपोर्ट हय आनीक एलेक्स सिक्वेराक एक भाशेन म्हाका दिसता गव्हर्मेंट ताका फुडल्या फावटी टिकेट दिता दिना आमकांय खबर ना. कित्याक तेंचें अशें जाल्यार तो म्हणटा म्हाज्या भुरग्याक शिकपाक जाय आसलें म्हणून आपणें थंय रजिस्ट्रेशन हें केलेलें. सो तूं थंय रजिस्ट्रेशन करता जाल्यार तूं थंयचोच जावन रावपाक जाय. तूं हांगा इलेक्शनाक बसून सगळे गोंयकारांचे कशें तूं हें करूंक शकता. तुका डिस्क्वॉलिफाय करपाक जाय आसलो गव्हर्मेंटान. कित्याक गव्हर्मेंट खंय तरी असल्या लोकांक लागून आपली नांवाची घाण करून घेता. गोंयकार खंय तरी असो दाखयता की तूं एक कायदो भलता दुसऱ्या लोकांक आनी एक कायदो आनी कोणाक. तो तुज्या मंत्र्यांक एक कायदो आनी जे गोंयकार भायर वचून लंडन वचून सेटल जाल्या कामाक लागून जाल्यार तांकां बी गोंयांत वोटिंगाचो रायट दी. तांकां बी इलेक्शनाक बसपाक रायट दी. नाजाल्यार पयलीं एका काडा. नाजाल्यार पयलीं एका काडा. जर तुमी तांकां एका तर हांगा इलेक्शनाक बसपाक रायट दिता एलेक्स सिक्वेराक जाल्यार ते लंडन पळय भुरगे गेल्या जे आयज इतले फायनान्स करता. आपलो एमएलए हाडया गोंयकार एमएलए म्हणून. कित्याक तेंचो पयसो तेन्ना तेंच्या भुरग्यांक बाळांक धाडटा तेन्ना पयसो कित्याक तेंचो एक पार्ट सुद्दां आमचे रेव्हेन्यू कलेक्ट जाता न्हू. तो रेव्हेन्यू कलेक्ट जाता. गव्हर्मेंटाक यूज जाता. ते कित्याक पळयना तो. एक्चुअली कितें आसा लंडन वयता कोण आनी कसो वयता त्याच मनशाक खबर आसता. खंय रिणां काडटा, खंय घराक गिरवी दवरता, खंय आवयचे हे ते भांगार दवरून कितले पयशे भरून ते लंडन वयता, भायर वयता. जेन्ना एक आपलो सगळे आयडेंटिटी कॅन्सल करून लंडन वयता जाल्यार ताका कितले दूख लागले आसतले की आपूण म्हाजें गोंय सोडून वयता. तो जेन्ना वयता जाल्यार तेंच्यांनी आपल्या फॅमिलीक आपल्या स्वता खातीर तेंच्यांनी पयसो जमोवपाक जाय. कित्याक हांवें पयला हांगा जेन्ना ते येता तांकां टिकेटेक दिवून वचपाक तांकां हांगा थंय पयशे मागचे पडटा. जेन्ना ते परतून रिटर्न वचपाक सोदता एक टिकेट कितली आसा थंयसून येवपाक. दोग तीग जाण येता जाल्यार 1.5-2-3 लाख तेंच्या टिकेटेक वयता. जाल्यार जेन्ना तुमी हांगा येता तुमचे कडेन टिकेटेक थोड्यां कडेन पयशे आसना, सगळ्यां कडेन न्हू, थोड्यां कडेन आसना. मागीर तुमी ते डोनेशन हांगा असलें करपाक कित्याक धाडटा. तुमी तुमच्या स्वता खातीर करा बिकॉज तुमी मेहनतीक लागून गेला, आपलें काम करपाक गेला. डोनेशन दिवपाचेंच आसा जाल्यार हेंकां दियात जेंकां जितून सिनियर सिटीजनांक कितें सपोर्ट जातलो. अनएज्युकेटेड लोकांक तुमचे कोण लोक आसा तांकां लागून करा तुमी हेल्प. खारवी लोक आसा थोड्यांक बिझनस बंद पडलेलो आतां सीएमान तांकां लागून स्कीम काडल्या. खारवी लोकांक कोळी लोक जे आसा जेंकां घरांसून तांकां ट्रेड लायसन्स दिवची म्हणून जे बी खारवी लोकांक तशेंच तेंच्यांनी आपल्या लोकांक हेल्प करपाक जाय. असल्या लोकांक हेल्प करून कांय अर्थ ना. पयशे वाऱ्यान उबोवन वयता ते कश्टाचे पयशे न्हू म्हणून धाडटात. ते कश्टाचे आसल्यार धाडचे नासले ते. कश्टाचे न्हू म्हणून धाडटा. कश्टाचे आसले जाल्यार तशें धाडचे नासले असले फालतू कामांक ते. बिकॉज इलेक्शन इज नॉट फॉर द कॉमन पीपल. जाल्यार आतां इलेक्शना बद्दल उलयता जाल्यार आजी आपले 2 कॅन्डिडेट घालता. एक नॉर्थ आनी सावथ गोवा. सावथाक पयलीं इन्सिडंट जालो. तेजेर तूं कशें पळयता बाणावलेंचेर. बाणावलेकारानूच तांकां वयर काडलेले माथ्यार घेवन तेंच नाचलेले की हो आमचो उजो. एक्चुअली दे शूड नो फायर. उजो जेवण रांदपाक बरें दिसता. ते उजो लागना चुलीन जाल्यार जेवण शिजना. कोणाक तर मारून उडोवपाक जाय जाल्यार उजो. बऱ्या कामांक बी वायट कामांक बी. पूण असलो स्लोगन जो आसता ते स्लोगन केन्नाच कोणाचें बरें करना.
सो हो स्लोगन जसो आसा तसोच तांकां घेवन बुडून वयतलो. हांव तुका म्हणटा, हांव कोणाचेच करियराचेर कोणाचे फ्युचराचेर हांव कोण न्हू सांगपाक, बट तेंचे स्लोगनूच असो आसा की तो स्लोगनूच तांकां उजो जाणा न्हू. मातशें घी घातलें की बुस्स जाता. तो जेन्ना बुस्स जाता तो सगळ्यांक घेवन बुडटा. तो बुडटाना आपल्याच पयलीं लागीं आहा तांकां घेवन बुडटा. तर तशेंच तेंचें जातलें. शुअर तो आनीक इवन आरजी येयलो जाल्यार करतलो कितें कितें करूंक शकता तो, कितले स्किमी काडूंक शकता तो आपल्या आरजीचेर. आनी ते स्किमाचेर तो कितें लोकां कडेन पयशे मागतलो काय लंडनकाराच्या लोकांचेर तो गोंयांत स्कीम चलयतलो. लंडनचे लोक हांकां कळपाक जाय की लंडनान जे लोक गेल्या ते आपल्या पोटाक लागून गेल्या. तुका पयशे दिवपाक लागून वचोंक ना, तुजी पार्टी चलोवपाक वचोंक ना. तूं पयलीं काम कर, बिझनस कर. तूं जे पयशे पळय लंडनाचे येता तितून एक बरो एम्पायर रेडी कर. तितून 500 लोकांक तरी कामाक लाय. मागीर इलेक्शनाक बस आनी इंडिपेंडंट बस. हो, आता हे कित्याक इलेक्शनाक रावन पळयताय? कितें कारण कितें आसतलो? आतां कितें आहा, हांव आतां 100-200 लोकांक घेवन जर बोबाड घालता जाल्यार फुडले ऑपोजिशन कितें करता, वय हेजे कडेन 200 लोक आसा, हेका थोडे पयशे दिवन आमी वोट घेवया नाल्यार फाटी काडया. सो तो एक मायंड गेम ती. मिटिंगेक 100-200 लोकांक हाडया आनी मागीर ते मागीर फेक बरोवप. 1000 लोक येयलो, 2000 लोक येयलो, लोकांक हाडप आनी लोकांक हाडून दुसऱ्या मनशाक कॉन्स्टिट्युन्सीचे MLAक भंय दाखोवप. दॅट इज अ मायंड गेम एक्चुअली. पयशे काडप. म्हाका जाय जाल्यार हांव 1000 लोकांक घेवन हांगासर उबें रावलें. म्हाज्या कडेन इतलो लोक आहा म्हणल्यार म्हाका कोणूय हाडून बॅगा दितलो. म्हणल्यार इट्स अ पॉलिटिकल गेम. पॉलिटिकल न्हू ती, मायंड गेम फॉर द मनी. बॅगा ओडपाची. बॅगा ओडपाची गेम. बॅगा हितून ओडपाची. फायदो कोणाक जातलो म्हाका सांग? सपोज आरजी तो रावलो, आरजी इलेक्शनाक बसता बीजेपीक सपोर्ट करपाक. तूं डायरेक्ट म्हणटा कित्याक? जितली वोटां फुटतली तितलो बीजेपी. कित्याक बीजेपीचे वोट खंय फुटना. काँग्रेसीचे वोट तो चुरचुऱ्यान फुटता, आपाचे तितून फुटता, पूण बीजेपीचे फुटना. म्हणजे बीजेपीक सपोर्ट करपा खातीर आरजी बसता. म्हणजे तुजे एकंदरीत म्हणप आसा की आरजी जे बोबो मारून लोकांक सांगता ते बोबो मारून तेंचे विकनेस सांगना जावं तेंचे कागाळ करिना. सो ते कितकी बीजेपी कितकी पावरफूल आहा हे लोकांक दाखोवन दिता. ही मायंड गेम. हय, दॅट इज अ मायंड गेम. आनी दुसरी गजाल कितें आहा, तुमी फाटीं पयला तो शिवाजीचो एक मॅटर जालोलो. तितून तो टकलो एकटो कोण चिमलाचो सिंग म्हणून कोण तेणे पळय बोबाड घातलेली, गाडयो घातलेले आमचे कोणा पोर्चुगीज लोकांक कितें कितें म्हणलेलें. त्या गाडयो हांकां दिसूंक नासले. तेणे जेन्ना गाडयो घातले आवयचेर भयणीचेर लायव्ह सारको रिल्स खूब व्हायरल जातालो. त्या गाडयो हांकां दिसूंक नासले आरजी लोकांक. आरे तो आरजी वांगडा मनोजा वांगडा तो भोंवता मरे. तेज्याच वयल्यान तूं वयल्यान एक कितें म्हणटा खंयची सेना येयली म्हणून मनोजान एक व्हिडियो काडलो. सेना कितली आसा गोंयान आनी आरजी कितले आसले गोंयान हे लोकांक कळपाक जाय की आरजीनूच ही गेम केलेली. आनी तेंच्या वांगडा पळय मारपाक झगड्यो करपाक गेलेले हे सगळे आरजीचेच लोक आसले. आनी कितले जाणांनी फोटो मारून मारून देखून तेंचे व्हायरल केले. हेंकां फकत जे पळय भायर लोक आसा थोडे आसा जे म्हाका म्हणटा हांव गाडयारे, म्हाका म्हणटा कितें कितें नांवां, तेंकां एक्चुअली खबर आसपाक जाय की आरजी तुमच्या दोळ्यांतून काजळ काडून तुमचे कडेन मायंड गेम खेळटा. बिकॉज इज सपोर्टींग एवरीवेअर. तुका जर थंय झगड्यो करपाक जाय, थंय बोबाड करपाक जाय, 100-200 लोक जाय, तेजे कडेन ग्रूप आहा तो धाडटा. पयशे दिले येयले. पुलिसांक गाडयो घाला, तांकां मारूंक वचा. आयज आमचो शिवाजी महाराजान केन्नाच झगड्यो म्हणटा ते अशें आपल्याच लोकांक मारपाक मारधाड करपाक ताणें केन्ना करूंक ना. ताणें बऱ्या खातीर हातीन तलवार घेतलेली. ताणें केन्नाच आवयच्या भयणींचेर गाडयो सवंक नासले, काय तकल्यान सवलले कळ्ळें. आनी एक क्वेश्चन म्हाका येता की म्हाज्या फोनार हांवें जेन्ना फादराक सपोर्ट केलो, जेन्ना एका त्या राजपुताक लागून हांवें व्हिडियो काडलो, सीएमांक बी लागून हांवें व्हिडियो काडलो, आरजीन त्याच म्हाज्या पोस्टांक हे दिवन कंटेंट्स दिवन कित्याक ते म्हाजे व्हिडियो उडयले. बिकॉज इज अ बी टीम ऑफ बीजेपी. म्हाका म्हणटा हांव बीजेपी. सीएम तर म्हाजी एक गरिबाचें काम करता. ऑफकोर्स त्या टायमार हांव ताका थँक्यू म्हणपाची ड्युटी म्हाजी.
काँग्रेसीचो कोण म्हाजें काम करता थँक्यू म्हणपाची ड्युटी म्हाजी. हांव सगल्यांचे थोडी आतां वास्कोची NGO म्हणटा हांव सोशल वर्कर म्हणपाचें लायकीचें ना, एक्टिविस्ट म्हणपाचें लायकीचें ना, हांव सोशल मिडियाचेर अशें उलयता तशें उलयता, इनडायरेक्टली हांवूच तें. सो जर जेन्ना हांव ह्या लोकांक विचारता, जेन्ना ती वास्कोची तारा आपणाक NGO म्हणटा, जेन्ना हे म्हाजेर म्हाका 5 घो, म्हाका 100 घो, म्हाका इतलीं भुरगीं, हांव असलें हांव तसलें इनडायरेक्टली तेणें म्हाजेर एलिगेशन घातलेलें, तेन्ना हे सगळे खंय आसलेले. आयज म्हाका जे हजबंड चोर म्हणटा तेन्ना हे सगळे खंय आसलेले. दुसरी गजाल, जेन्ना एके बायलेक सोशल मिडियाचेर असली नांवां दवरता तेन्ना 99% त्या बायलेचो बलात्कार जावपाचो चान्स आसता, त्या बायलेचो मॉलेस्ट जावपाचो चान्स आसता. तेन्ना तुमी खंय आसलेले. जर तर हांव आयज अशें न्हू, आयज तर हांव जे भाशेन रावला, स्ट्रॉंगली स्टँड जाला, आयज हांव सोसायटीन कोणाक केअर करिनासतना तकली वयर काडून भोंवता, ताका लागून हांव सेफ आसा. हेच तर कॉमन मनशाक केलेले जाल्यार आयज त्या बायलेचें कितें जावपाचें हें तुमी त्या झिंगा मामींक कित्याक विचारना? कित्याक फक्त श्रेया तुमकां लागता. समवेर अशें दिसता की तुमी म्हाजो इतलो मोग करता, सगल्यांक म्हणिना, इतलो मोग करता की खंय तरी श्रेयान कितें बरें वायट केलें तें तुमकां खूब लागता. जे कोण म्हाका हेटर्स आहा तांकां सांगता हांव, आनी तुमकां लागून हांव एक बारीकसो एक हांवें खंय तरी शायरी आयकल्या ती तुमकां म्हणटा हांव. किसी की नफरत का बहाना बन गई हूँ, किसी की नफरत का बहाना बन गई हूँ, किसी की हंसी का सहारा बन गई हूँ. मैं टूटने पर ख्वाहिश होगी उनकी पूरी, मैं टूटने पर ख्वाहिश होगी उनकी पूरी. कितें सही कहते हैं लोग की मैं सितारा बन गई हूँ. कळ्ळें? हांव खंय तरी तुट्टा काय म्हूण पळयता, हांव खंय तरी रडटा, मरता, म्हाका कितें तरी जाता, म्हाका कोण मारता, म्हाका कितें अशें म्हाका कोण निर्वस्त्र करता सोशल मिडियाचेर येवन काय म्हणून पळयता पळय तांकां सांगता हांव. आयज खंय तरी तुमच्यांनी म्हाका स्टार कसो केलो आनी हांव खऱ्यांनी स्टार कशें म्हाका फील जाता. थँक्यू. हांव एक लास्ट प्रश्न. श्रेया, तूं इतकें आतां आमी म्हणटा सामाजीक रित्या की बायल मनीस एक बरी स्ट्रॉंग आसची. ती स्ट्रॉंग आसली काय एक घरदार सगळें बरे भशेन चलता, संवसार बरे भशेन चलता, सगळें तेजेर डिपेंड आसता. पूण जशें तुका ट्रोल केलें वता सोशल मिडियाचेर, सो असोय समाजाचो एक घटक आहा की बायल मनशेक वयर सरता तें पळोवपाक जायना. आनी तुजो लायफाचो टर्नींग पॉयंट की तूं हे सोशल एक्टिविजमाक येवपाक कितें टर्नींग पॉयंट केन्नाच्यान तुका दिसलें की आपूण हे फिल्डान कितें तरी करूं शकता? केन्ना अशें तुका दिसलें? म्हाजेच वांगडा पळय जें कितें घडलें तेन्ना सेम टू सेम आमचे कडेन एक बायल म्हाका अशीच पुलीस स्टेशनार हांव कंप्लेन बरोवपाक गेल्लें. तेन्ना म्हाका थंय अशेंच बसता म्हाका खुबशे बायलांचे अशें घोवान मारले, सासून अशें केलें, म्हाका नेबरान अशें केलें म्हूण केसी येयले पळय. तिका लागून पळय हांव उबें रावलें, म्हाका लागून उबें रावूंक ना, हांव तिका लागून पळय उबें रावलें. थंयसर म्हाका अशें दिसलें की हांव खंय तरी मनशांक जस्टीस जावन तिका लागून तिका एक स्ट्रेंथ दिवंक शकता. हांव थंयसून उबें जालें. आनी दुसरी गजाल, हांव म्हाका घर सोडून, घोवाचें घर सोडून जेन्ना हांव गेलें आनी हांव शिमेत्रेन न्हिदलें, एक रात शिमेत्रेन न्हिदलें. कित्याक म्हाका घरा म्हाजें अशें आसलें की म्हाका म्हाज्या घरा वचून, म्हाका आवय बापूय ना, हांव घरा वचून कोणाचेर बोज जावचें ना. म्हाजें कितें आहा हांव करून दाखयतलें, पूण आयची रात हांव तांकां टेन्शन दिवचें ना. खंय वयतलें त्या ल्हान भुरग्याक घेवन? 3 म्हयन्याचें चेडूं आसलें म्हजें. खंय वयतलें ताका घेवन? हांव गेलें शिमेत्रेन न्हिदलें. एक्चुली बसलेलें म्हाका थंय झेम केन्ना पडली म्हाका कळोंकूय ना. थंयसून हांवें म्हाज्या भुरग्याचें पळय तोंड पळयलें. थंयसून हांवें डिसायड केल्लें आमी बायलां, आमकां फुल्ल रायट आसा ह्या जगान जगपाचो आनी आमचो आवाज भायर काडपाचो. जे म्हणटा न्हू कोणाक दुखता तेजेच तोंड उगडटा, आनी जेका म्हाज्यो गाळयो लागता त्या मनशाक खंय तरी तें दुखता. कित्याक त्या मनशान म्हाका कितें तरी अशें केलां आसतलें, जावं त्या मनशान कोणाक तरी अशें केलां आसतलें की ही बायल अशी उलयता, खंय तरी आमच्या बायलांक ते फुडें काडटा. बरें सर, देव बरें. थँक्यू.